गोंयांत आतां फाटलीं 6-12 वर्सां इफ्फी चलता. ह्या इफ्फीचो फायदो साईनाथ बाब कितें गोंया भितर फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाच्या नदरेंतल्यान जाला? But IFFI is not a festival for Goa, it is actually a blessing for Goa. Yeah. Because you have the best of the world cinema which comes to India or the subcontinent comes to Goa first. आणि ताजो जो exposure आसा न्ही, that is paramount. If you want to become a filmmaker, that kind of exposure is very difficult to get. कित्याक तुमी फिल्म्स ऑनलायन अवेलेबल आसता किंवा त्या मिडियमांतल्यान पळोवपाक शकता, पूण थंयसर तुमी सगळे फिल्माचे एलिमेंट्स अप्रिशिएट करपाक शकना. बट इफ्फी हे अशें प्लॅटफॉर्म आसा ज्या जाग्यार यू हॅव टू गो, यू हॅव टू एडमीट युअर सेल्फ देर एंड यू हॅव टू वॉच दोज फिल्म्स. कित्याक देन यू कॅन म्हणजे ताजे उपरांत तुमी ताजो सावंडाचो एलिमेंट म्हणा, सेल्युलॉयडाचेर पळोवपाचो जो एक आनंद आसता तो तुमी ताजो अप्रिशिएट करपाक शकता. त्या भायर रेट्रोस्पेक्टिवाची खूब फिल्म्स आसता, म्हणजे रेची फिल्म म्हणा, मणी कौलाची फिल्म्स म्हणा, हे सगळे जे इंडियन डिरेक्टर्स आसात तांची फिल्मां सेल्युलॉयडाचेर पळोवंक मेळप म्हणजे इट इज एक्चुअली यू आर लकी टू वॉच सच फिल्म्स. आणि वी हॅव टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ इफ्फी इन गोवा, अँड दॅट्स वॉट आय से इट व्हेरी क्लियरली की इट इज नॉट अ फेस्टिवल फॉर अस, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस.